महाराजाचे जे विचार आहा पळय हे आमी खंय तरी भुरग्यांनी आयज आचरणान हाडपाची गरज आहा आनी समाजान वावुरतना ते हाडपाक जाय आमी ते स्वता आत्मसात करून ते दाखोवपाक जाय विचार पूण बेश्टे पुतळे इन्स्टॉल करून हांगासर कांय जायना वरसून खंय तरी तेड निर्माण करपाचो प्रयत्न जाता हेचेर उपाय म्हणून आयज पर्यंत सरकारा कडेन एक पॉलिसी डिसिजन ना एक कायदो ना काय कोण तरी रातचो हाडटा पुतळो दवरता आनी मागीर खंय तरी दुसरे दीस ताका राजकीय स्वरूप दिलें वयता की ना तो काडलो जाल्यार अमक्या समाजाक राग येतलो अमक्या समाज अगेन्स्ट जातलो अमक्या समाजाचो मनीस तो काडपाक येयला अशा तरेन राजकीय वातावरण थंयसर तापयलें वयता आनी स्वताची पोळी भाजून मागीर कांय राजकीय लोक थंयसर घेता हेचेर एक निवेदन काल मुख्यमंत्र्याक दिल्लें आहा की सरकारान पॉलिसी डिसिजन घेवचें आनी गायडलायन्स फ्रेम करच्यो की पुतळो कसलोय कितें आसूंक ते क्रॉस आसूंक किंवा कोणाचो पुतळो आसूंक किंवा देव कित्याक सुप्रीम कोर्ट हांगासर क्लियर म्हणटा सुप्रीम कोर्टाची जी ऑर्डर आहा थंय क्लियर म्हणटा की स्टेट गव्हर्मेंट शाल नॉट ग्रांट एनी परमिशन फॉर इन्स्टॉलेशन ऑफ स्टॅच्यू ऑर कन्स्ट्रक्शन ऑफ एनी स्ट्रक्चर इन पब्लीक रोड पेवमेंट्स sideways and other public utility places. Obviously, this order shall not apply to installation of high mast light, street light or construction relating to electrification, traffic, toll or development and beautification of street, highway, road etc. And relating to public utility and facilities. हांगासर सुप्रीम कोर्टाची क्लियर ऑर्डर आसतना खंय तरी ताचें उल्लंघनूय हांगासर केलें वयता आमकां सर्रासपणे दिसून येता ताका लागून आमी मुख्यमंत्र्याक काल निवेदन दिल्लें आसा तितून की गायडलायन सरकारान फ्रेम करच्यो पॉलिसी डिसिजन घेवचे आनी खंयच्या तरी एका डिपार्टमेंटाचेर आयकोलॉजी किंवा आनीक डिपार्टमेंटाचेर लायबिलिटी फिक्स करची की तेंच्या परमिशना शिवाय खंयच पुतळो किंवा कितेंच आनीक हें राज्यान इन्स्टॉल करपाक मेळचें ना आनी खंय तरी राजकीय जी शांतता पळय आहा सगळ्या समाजा मदीं ती भंग पावची ना लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट जावचो ना सगळे कडेन पुलिसांचेरूय ताण येवचो ना हेची दखल खंय तरी सरकारान घेवंक जाय म्हाका एक बरें दिसलें की मुख्यमंत्र्यान हितून इमिजिएटली इंट्रस्ट दाखयलो आनी आमचे रिप्रेझेंटेशनार सोमतो रिमार्क मारून सीएसाक पुटअप करून सरकाराक धाडपाक लायला ते भुरगे एकी कडेन येयले तांकां लिडर मेळना म्हणून तेंच्यांनी कलंगूटच्यान गुरुदास शिरोडकर म्हणून जो भारतीय जनता पार्टीचो माजी पदाधिकारी आसलो ताका तेंच्यांनी फुडें काडलो त्याच्या नेतृत्वा सकयल ते फुडें गेले पुतळो घालपाक सगळी तयारी केली आनी तेन्नाचो तत्कालीन आमदार मायकल लोबो हेचे कडेन ते गेले आनी मायकलाक सांगलें कितें की जे अडफाड्या जंक्शनाचेर बॅट तयार जाता त्या बॅटाचेर म्हणजे सर्कल तयार जाता त्या सर्कलाचेर आमकां पुतळो घालपाक परमिशन दी मायकलान अक्षरशः तांकां गाळी मारून दारा वयले धांवडून दिले मारतलो बिरतलो ही भाशा वापरून तांकां दारा वयले सगळ्यांक धांवडून घातले त्या वेळाचेर आनी थंय इमिजिएटली हाडून रोनाल्डोचो पुतळो घातलो त्या सर्कलाचेर आनी तांकां कशेंच थंय जागो दिवंक ना आतां तो उलयता आमकां शिवाजी महाराजा बद्दल प्रेम आहा हें तें पूण तो स्टेटमेंटा कडेन हांव ताका सपोर्ट करिना कित्याक हांव लायव्ह विटनस आहा ह्या सगळ्या गोश्टीचो वेळोवेळी ते म्हाजे कडेन डिस्कस करताले आनी हांवें तांकां वेळोवेळी गायड केल्या कितें म्हाजे कडेन जाता त्या प्रमाणे म्हणटो मायकलान रोनाल्डोचो पुतळो घातलो मागीर खंय तरी इलेक्शन येयलें इलेक्शन जाल्या उपरांत गुरुदास शिरोडकर परत BJPन येयलो मागीर जुजफ सिक्वेरा येयलो BJPन इलेक्शन वांगडा सगळ्यांनी लढयले आतां इलेक्शन जावन मायकल लोबो परत गुरुदास सगळे एक जाले BJPन आनी थंय मायकल म्हणटा त्या प्रमाण तो सुदेश मयेकर म्हणून एक माजी पंच आहा ताका दिसलें कितें की हो विशय आतां गुरुदास किंवा आनी कोण मायकल बिकल हांकां इंट्रस्टेड ना म्हणून तेणी त्या कमिटी वांगडा सगळ्या एक जावन तेंच्यांनी कलेक्शन करून पयशे काडून तो पुतळो पयलीं हाडून तेंच्यांनी इलेक्शना पयलीं धाकटो पुतळो बसयल्लो पुलीस स्टेशना फुडल्यान मागीर खंय तरी आतां एक व्हडलो पुतळो बसोवन ते स्मारक निर्माण करपाचो प्रयत्न केला म्हणटकूच मायकल लोबोचो जो स्टेटमेंट आहा हितून कांयच दम ना एक्चुली जर ही तेड सगळी आतां निर्माण जाता ताका मायकल लोबो जबाबदार आहा जर तर तेन्ना रोनाल्डोच्या जाग्यार तर पुतळो जर बसोवपाक तांकां परमिशन दिल्लें उठान हाचो नासलो आनी खंय तरी ही तेड सुद्दां पळय जी आहा ही मुद्दम निर्माण केली वयता काल आतां की मायकल लोबो म्हणटा कितें की कसले तरी पाशाणाचो एक घोडो तयार करचो तेचेर ताका बसोवपाक जागो दवरचो एक्चुअली तशें आमी म्हणपाक शकता की रोनाल्डोचो पुतळो घातला थंय मायकलाक पाशाणाचो एक घोडो तयार करचो मायकलाक थंय बसोवपाची तयारी करपाची सगळ्यांनी हें आमी म्हणपाक शकता पूण कितें आहा
मिसगायड कोणाक करच्यो न्हू. ते रुलींग कोण MLA आनी गव्हर्मेंट CM जायते कमी पडल्या, पूण तुमी एडवायस कशें दिसता गव्हर्मेंटाक CMाक बा? पळय म्हाका तूं तर विचारशी न्हू पुतळो सारपाक. म्हाका स्पश्ट हांवें कमिटीक सुद्दां सांगलेलें आहा की कलंगूटच्यान येताना पुतळो सद्याचो पळय आहा तो सायडीक केल्लो आहा. पयलीं जो पुतळो आहलो पळय तो रायट पोजिशनार आहलो. इंटरसेक्शन पळय आहा तेज्या मदीं आहलो स्पॉटाचेर. हांवें कमिटीक सुद्दां सांगलेलें आहा की पयलीं जो आहलो तो सारको आहलो, म्हणजे कलंगूटच्यान म्हापसा जेन्ना वयता तेन्ना सारको मोती सेंटराक दिसतालो, तेन्ना थंयसर तुमी जाता तर जाल्यार तो थंय बसोवपाचो. पयलीं आहलो पळय त्याच जाग्यार बसोवपाचो. आनी जुजफ सिक्वेराचें तेंच म्हणणें आहा की त्या जाग्यार तर तो बसयत पयलीं आहलो पळय थंय. आनी आयमाश जो येता तो आपलो आयमाश जर जायत जाल्यार वरसून शिवाजी महाराजाच्या पुतळ्याक सुद्दां 24 म्हणजे रातची लायट पडटली थंयसर. अशा रितीन हो विशय सोंपता. म्हणजे जोझफ सिक्वेराचें कितें सांगता तें सारकें आहलें. खंयचें? तेणें सायडीक आपूण बांदपाक परमिशन दिता आनी हें घाल्ल्यामुळे आनी आतां घाला तो इलिगली घाला एज अ पब्लीक डिस्टर्बन्स. म्हणल्यार जोझफ सिक्वेरा कितें पळय सांगतालो सायडीक दवरपाक आहलो तिका दवरपाक आपूण सपोर्ट करता म्हणल्यार तें सारकें तर जोझफाचें. हय पयलींचो जो पळय आहा त्या जाग्यार दवरपाक तेजो स्टँड बरोबर आहा. तूं म्हणटा हेंच्यांनी हें आतां प्रॉब्लम केला ते 100% पॉलिटिकल इशू. पॉलिटिकल सांगलें न्हू राजकारण आहा. राजकारण हें केलां म्हणटकूच थंय अमित शाहानी स्टेटमेंट परत ते उज्यान तेल ओतोवपाक नाका. तेका लागून म्हाजो स्पश्ट कितें आहा की फुडें अशे इन्सिडंट घडचे न्हू. तेका लागून सरकारान गायडलायन्स फ्रेम करचे आनी खंय तरी सरकारान हेचेर कंट्रोल दवरपाक.